आयज जाणात आसतले गोयभर आणि देशभर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान हे आयज सगळ्या कडेन चालू आसा आणि हे अभियान एकूच दृष्टिकोनांतल्यान आयज फुडें सरता की भारताक खंय तरी आत्मनिर्भर करचें. ह्या अभियान आहा ह्यो 25 सप्टेंबर म्हटल्यार 25 सप्टेंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जयंती पासून ह्यो अभियान सुरू जाला आणि ह्यो 25 डिसेंबर म्हटल्यार भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांची जयंती पर्यंत ह्यो अभियान चालूच आसतलो. आणि ह्या अभियाना अंतर्गत गोयभर देशभर असे विविध कार्यक्रम जावपाचे आसा. हितूर स्वदेशी रील कॉम्पिटिशन जातले, स्वदेशी ऑनलाईन क्विज कॉम्पिटिशन जातले, आत्मनिर्भर भारत एसे कॉम्पिटिशन जातलो, आत्मनिर्भर भारत स्पीच कॉम्पिटिशन जातले. असे भरपूरशे स्वदेशी आणि इको फ्रेंडली मुद्द्याचेर भरपूरशे कार्यक्रम आणि इव्हेंट्स तुमकां पळोवपाक गावतले. आमी ह्योच एक मुद्दो धरून आणि दिवाळीचे एक निमित्त धरून आमी वास्कोन आणि मुरगांव तालुका मर्यादित आकाश कंदील कॉम्पिटिशन तसेच पोस्टर आमचे ॲक्रेलिक पेंट यूज करून एक पोस्टर कॉम्पिटिशन ते आमी घडोवन हाडपाचो प्रयत्न करतले. आयज सांगपाक खूप बरें दिसता की वास्को बीजेपी वांगडा आयज आमच्या वांगडा साई कृपा मंडळ आमच्या वांगडा ह्या कार्यक्रमाक हातभार लायतली आणि आयज तेंच्याय वांगडी आमच्या वांगडा आहा आणि ह्या कार्यक्रमाची पूर्ण रूपरेषा आणि डिटेल्स कितें आहा तेच दितले. इतकेच सांगपाचें आहा की जशे आमच्या भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी ह्यांचो एक संकल्प आहा की 2047 म्हटल्यार आमचो विकसीत भारत जावपाक जाय आणि कालूच अमित शाह म्हटला की गोंय खंय तरी फुडें आहा की गोंय खंय तरी 2037 ह्याच्या पयलींच खंय तरी गोंय विकसीत जातलो. आणि ह्या सगळ्यांच्या मुद्द्याचेर उलयतना आयज आमी हे कॉम्पिटिशन खंय तरी ह्याच मुद्द्याक धरून केला. आमी जो आकाश कंदील कॉम्पिटिशन हा ह्यो इको फ्रेंडली आसतो ह्या मुद्द्याचेर दवरला. म्हटल्यार प्लास्टीक थर्मोकॉल असले कांयच ना यूज करता तो एक इको फ्रेंडली आणि बायोडिग्रेडेबल मटेरियलाचो आसतो. तशेंच आमी जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन दवरला ह्यो पेंटिंग कॉम्पिटिशन खंय तरी एक स्वदेशी कितें तरी रिफ्लेक्ट करता तेजेर आधारीत आसतो. स्वदेशी आयज आमी पळोवंक वचत जाल्यार प्रत्येक आयज आमच्या भारतीय जनता पार्टीन एक नारो काडलेलो आहा की हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी. सो हे स्वदेशी खंय तरी प्रत्येक पेंटिंग आर्टिस्टान आपल्या पेंट थ्रू तो सगळ्यांक दाखोवचो हांव अशीच मागणी करता आणि फुडें मागता आमच्या साई कृपा मंडळ यांच्या कडेन की तेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाची अधिक म्हायती दिली. माझं नाव उत्कर्ष वेळीप आणि हांव साई कृपा मंडळाचो वांगडी. जशे सिद्धार्थ बाबान सांगले आकाश कंदील कॉम्पिटिशन आनी पेंटिंग कॉम्पिटिशन हे ऑर्गनायज केल्लें आसा. सो त्या आकाश कंदील कॉम्पिटिशनाचे कितें रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा ते हांव सांगूंक सोदता. पयलें म्हणजे ते सायज ऑफ द कंदील जो आकाशदिवो आसतलो तेजो सायज मिनिमम आसपाक जाय 1x1 फुटाचो आणि मॅक्सिमम 2x2 फुटाचो. आणि मटेरियल जशें ताणें सांगलें की बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आसपाक जाय. प्लास्टीक थर्मोकॉल मेटल हे यूज करप ना. जशें आमी फ्रेम मेटलाचे करता तेवूय सुद्दां यूज करप ना, मेटल यूज करप ना. बायोडिग्रेडेबल म्हटलें की बाकीची जी हेर गोष्टी म्हणजे जी इको फ्रेंडली आसा ती आमी यूज करपाक जाय हितून. आणि एज ग्रुप केन्ना म्हणटात तेन्ना आमी एक एज ग्रुप ठरयला जे आसा की 15 वर्साच्या वयर 15 एंड अबाव. ते 15 एंड अबाव कोणी पार्टिसिपेट जाले जाता. सो हितून आनी म्हायती अशी आसा की केन्ना आमी म्हणटा कॉम्पिटिशन तेन्ना एकटो या ग्रुप हांगा तशी कांय बंदी ना. हांगा जर एकट्यांनी केले जाता या ग्रुप मेळोनी केले जाता. ओके. आणि तशेंच पेंटिंगाचे कॉम्पिटिशनान एक ॲक्रेलिक पेंटिंग आसतली. तशेंच सायज ऑफ द कॅनवस आमी 20 इंच बाय 30 इंचचो ठरयला. आणि हो जो कॅनवस आसतलो जो पेंटर जे आर्टिस्ट आसतले तांकां स्वता हे कॅनवसाचेर पेंटिंग करून हाडचें पडटलें. स्वता कॅनवस परचेस करून स्वताचे मटेरियल यूज करपाचें. तशेंच पेंटिंग ही ॲक्रेलिक पेंट्साचेर आसपाक जाय. हेर खंयचे पेंट्स तुमी यूज करूंक जायना. थीम जशें सिद्धार्थ बाबान सांगलें स्वदेशी हर घर स्वदेशी जशें आमच्या बीजेपीचे नारो चालू आसा त्या हिसपान हो थीम जी आसा स्वदेशी. आणि हितून सुद्दां एज ग्रुप आसा तो 15 इयर्स 50 इयर्स एंड अबाव. हेजे सबमिशन जे आसतले ते 18 ऑक्टोबर 2025 त्या दिसाक सबमीट करपाचे. सांजचे 7 वरांचेर तेच्या पयलीं सबमीट केलें जाता. 7 वरांचेर हे कॉम्पिटिशन सुरू जातलें आणि जजींग सुरू जातलें. आणि हेचे डिस्प्ले जे जातले ते आमचे श्री रामनाथ दामोदर महाराजाच्या देवळा कडेन जातले. तशेंच थंय कॉन्टॅक्ट नंबर जो आसा तो 9604290904
ह्या कॉन्टॅक्टाचेर तुम्ही कितें म्हायती जाय जाल्यार ह्या कॉन्टॅक्ट नंबराचेर तुम्ही कॉल करून ते विचारपाक शकता. तशेंच प्रायझीस जे दवरलेले आसा तेवूय तुमकां सांगता. पयले प्रायस दोन्ही कॉम्पिटिशनाचे सेम प्रायसीस आसा. पयले प्रायस 6,000, सेकंड प्रायस 5,000, थर्ड प्रायस 4,000. तशेंच जितले आमचे पार्टिसिपंट येतले जे सबमीट करतले आपले आर्टवर्क तांकां सगळ्यांक 1,000चे आमी एक मानधन म्हणून दितले. फुडले जे नंबर जो आसा तो म्हाजो उत्कर्ष वेळीप. परत आनी एकदां सांगता 9604290904. कितें तुमकां म्हायती जाय जाल्यार तुमी म्हाजे कडेन उलोवपाक शकता. तो बीजेपी मंडळ इन असोसिएशन विथ साई कृपा मंडळ वास्को, संदेश नेरुलकर वायस प्रेसिडेंट म्हणजे स्वागत करता. तशेंच उत्कर्ष वेलीप वायस ट्रेजरर यांचे स्वागत करता आणि आदिती वायगणकर वायस सेक्रेटरी यांचे स्वागत करता. तसेच वास्को बीजेपी मंडळाचे अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ भास्कर यांचे स्वागत करता. तसेच आमचे प्रवीणाचे स्वागत करता जे सेक्रेटरी आसा. तसेच आमचे गौरीश वळवयकर जे जनरल सेक्रेटरी आसा त्याचे स्वागत करता. आता फुडले फावटी आणि प्रेसाचे जावं बायोडिओ कितें स्वदेशी आयज कितें पेंटिंग करता थीम स्वदेशी थीम स्वदेशी आसपाक जाय. तितूर एग्रीकल्चर येता, पोएट्री येता, भरपूरशे स्वदेशी ब्रँड्स आहात नाल्यार प्रॉडक्ट्स आहात नाल्यार वेवसाय आहात जे चलतात ते ह्या थिमांतल्यान रिफ्लेक्ट जावपाक. मागता सगळ्या वास्कोकारांकडे, मुरगांव तालुक्याच्या समेस्त लोकांकडे, आर्टिस्टांकडे की तेंच्यांनी ह्या कॉम्पिटिशनात भाग जावचो आणि एक बरी शोभा हाडची. पळोवंक वचत जाल्यार थिमूय बरी आहा. एक एनवायरमेंट फ्रेंडली आमी एटमॉस्फियर क्रिएट करया. ह्या कार्यक्रमा बद्दल, ह्या कॉम्पिटिशना बद्दल कोणाक आनी जाणून घेवपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी उत्कर्ष वेळीप हेका कॉल करपाक जाता. तेजो नंबर हांव परत आनी एकदां रिपीट करता 9604290904 नाल्यार बीजेपी ऑफिस आमचे वास्को आहा थंय येवन सुद्धा तुम्ही संपर्क साधल्यार तुमकां सगळी म्हायती मेळटली. हांव परत एकदा सगळ्यांक आवाहन करता की तेंच्यांनी ह्या कॉम्पिटिशनाक सगळ्यांनी सहभाग जावचे. धन्यवाद.